500 वर्स तुकुनो राखून बशिले सुमुहूर्तो भाय आयला. आमगेल भारताचे निजब जावन आशिल्ले भाग्य विधाता मर्यादा पुरुषोत्तमो प्रभू श्री रामचंद्राले भाय अयोध्येंतू प्राणप्रतिष्ठा विजृंभेण जावचस. हे शुभ घळिगेक आम्ही ते देवाक एक निवेद्य जावन जावजवान ಒಟ್ಟು मेळणो हंग केल्लेलेस. हो व्हिडिओ तुमगेलेद्राक संतोषान प्रस्तुत करतस. ह्यो व्हिडिओ तुम्ही पूरा जनांनी कडे तनक पळोवपा म्हण विनंती. नमस्कार. कुकिंग विथ फॅमिली म्हणलेले आमगेले सिरीज तुले अन्नेक एक नव एपिसोडाक तुमकां पूरा जनाक स्वागत. आज हांव इंट्रोड्यूस करचे मिगेले होडी अक्का आमी सर्जन जाव जावो पंतूल मलगडी. नमस्कार. शांतक्का म्हण सांगून आमी एक पंत शांतकाले व्हिडिओ हाजे पयशी फुडें घाल्ला जाल्यार थोडे टॅक्निकल एररा निमित्त आमकां ते डिलीट करपा जाले. सो आज आमी वापस शांतकाला येवन तिका गोत आशिल्ले तीन एक्सपर्ट ती कुकिंगान तिगेले कसं की स्पेशल आयटम ती आज आमकां दाखयतस. आतां फस्ट शांतकाल ಬಗ್ಗೆ निमगुया. शांतका तुगेले कुळार कुळार सोलापुराक. मागीर हांव आज करचें तिळगुळा चपाती ती संक्रांती दिवसार करचें थंय महाराष्ट्रांत. कळ्ळें. तशें आज खंयचेय तीळ यूज करीत, धवे जावं काळे जावं खंयचेय यूज करीत, हांव काळे यूज करचें. ओके जाय. तर आमकां शांतका महाराष्ट्रा स्पेशल जावन आशिल्ले तिळगुळा चपाती म्हळ्यार आमकां करून दाखयत काय. तर आमी शांतकाल वासरे वच्चा आनी थंय हाजे ಬಗ್ಗೆ पुरो आमी डिटेल पळोवन घेवया. आता शांतका हांगा पुरा तूं रेडी करून दवरला. आतां हे कसं इन्ग्रेडियंट्स जावका म्हण म्हाका सांग. हे बिट्ट वेलपिठाक गोड, तीळ, चणे पीठ. हे बित्तवयले बिट्ट वेलपीठ. ओके. आणि हे भायले पिठाक मैदा, गंव पीठ, त्याल, मीठ आणि हे भाजूच्याक तूप. ओके ओके. तर आता आमी फस्ट कसं करूया. भितर पीठ घालचें. भायले पीठ आमी सुरवेक घालून दवरचें. ओके ओके ते करूया. अर्ध गंवा पीठ अर्ध मैदा. वय वय वय. हे लेवल घेतल्यार जाता. एक हे एक गंवा पीठ तशी तितलेंच हे वे तितलेंच थोडी चड घाल. थोडे लावच्याक म्हण दवरता. हे मागीर ते लाटीतन लावचे. वय वय. आणि हे एक चिमटी मीठ एक नावाक घालला टेस्टाक. टेस्टाक. आतां आमी तेल ऊन करचें. तेल ऊन करूया. हे 2 चमचे तेल ऊन करून ताका घालचें. पिठा घालचें. पिठा घाल. खंयचे तेल जाता. तूप घालयत की खंयचेय जाता. तूप घाल्यारय जाता, खंयचें तेल घाल्यारय जाता. तेल ऊन कोरका आनी घालका न्हय. ते कुरकुरी जेवचे खातीर न्हय. कुरकुरी टेस्ट येता. खुसखुशीत जावका तें जावच्यान. आनी हे तर संक्रांती पुरा गरकड करता. पुरा घरल्या करताची संक्रांती. आका तिळा बदलाक विंगड कसले घालता की तिळाचे करताची. मागीर केन्नाय खावका जाल्यार नेलकडल्या पीठ टिकोनी तांतू घालून करताची. तेजे करताची. ओके. तेल तापले घालया पुरो 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 बंद कर. आतां घालचे वे. घाले घाले. आता हे सुरवेक तेल ताका पुरा कडेन लागचे तशें मिक्स करून घेवका न्हय. वय वय. ओटू सकड सम मिक्स करून घेवन मागीर ऊन उदक घाल न्हू. थोडे थोडे ऊन उदक घाल कालोक. ऊन उदक घालका न्हय. सॉफ्ट जेवचे खातीर ते पुरो मिक्स केले. आनी आतां थोडे थोडे उदक घाल न्हू कालोचें. महाराष्ट्रीयन डिश आमगेले फॅमिली भितर फस्ट आमकां इंट्रोड्यूस करून दिलेले शांतकान. त्या टायमार म्हळ्यार तिगेले वर्डीक जालेले तशीची एक अरावंड 40 इयर्स 40 वर्स जालें की शांतका तुका वर्डीक जावन 45. त्या टायमार सोशल मिडियास पुराय ना आशिल्ले, TV ना आशिल्ली. सो तेन्ना आमकां हे सायडा आशिल्ल्यांक आमकां महाराष्ट्रीयन डिश म्हळ्यार भारी अप्रूप आशिल्ले गोत ना आशिल्ले म्हूण येता. टोटली गोत ना म्हणून येता.
त्या टायमार आमकां साबुदाणा उसली, साबुदाणा वड, मागीर ते गोडा मसाला ते पुरो आमी शांताका लागीं आयकलेलीची. मागीर हें कसले ನೆಲಕಡಲೆ पिट्टी कोरनो, ಜೋಳ ರೊಟ್ಟಿ जोळा रोटी, मागीर अत्रस ते पुरो आमी शांतकान केल्लेले आनी तिणेच आमकां ते पुरो शिकयलेले. हेवय तशीची, हेवय एक ती दिवाळी वेळार जो संक्रमणा वेळार केल्यार आमकां पुरो जनाक पेटोवन दिता. हें भारी लायक जाता. आतां ती आमकां ते कशें करचें म्हणून आतां सांगून दिता आसा पळय. तुमी पुरो जन शिक्याची. आतां आमी तीळ भाजून घेवच्यो न्हू. हय तीळ भाजून तीळ पटापटा जाता. ते पटापटा जेवता भाजू का न्हू. भाजूचे समा परंबळे का होड उज्जू होड नाही, मिडियमार दवरचें न्हू. रब्याची काय लोन जावं ते थोडे मागीर होड करचें, मागीर चिकसान करचें. शांतका म्हाका कशें म्हळ्यार तांगेल वारडीक जेतना म्हळ्यार मिगेल आनी मिगेल बामणाल मावळ बस सोयरीक देखून शांतकाल वारडीक जेतना म्हाका बरी 10 वर्सां तशी ती तितले वर्स देखून म्हाका न्ही तिका सलगे तशी एक जाव म्हूण मिगेल मनांत येना कळ्ळें. मिगेल कजिना बायला तशी एक बांधव्य आमगेल मध्यम भितर एक मलगड जाव म्हूण सांगून तशी एक भय बी तेणी कसले ना मस्त सलिगे सांग देखून पटपट जेवचें स्टार्ट जालें पळंगा. तीळ पटपट जेवचें पळोवच्याक आयकुच्याक खुशी दिसता. कन्नडान म्हणटाची कशें म्हळ्यार एಳ್ಳು ಹುರಿದ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು म्हणून म्हळ्यार तीळ पटपटायल्यावर उलयताची म्हूण सांगून म्हणटाची. तशी पटपट जेवचें पळोवच्याक दिसता तीळू. तशें हांव तेंच सांगता आशिल्ली मेगेल आनी शांतकाल मध्येन तूं कसले आमकां मस्त फॉर्मेलिटी म्हूण ना तशी सलिगे चेड दोगाले मध्येन तूं. आतां शांतका जल्वे पटपट जल्वे. ओके. आतां तीळांग निवो न्हू चिकेची ओपन सोळांग निवो तीळ निवलो न्हू. हय निवला आनी ते सुरवे एक वेळ घर करून घेवची पिठी करची थोडी. सुरवे तीळ मात घालच्यो. वय वय मस्त पिठी कर. हां ल्हान कर न्ही खरस म्हळ्यार ताका गोड घालून हय आतां गोड घालचें चण्या पिठी घालचें. ताका जावं कजल तितलें जे हळताचें घाल करता गोड ऑलरेडी शांतकान पिठी कोण दवरला चण्या पिठी आनी ताका जावं कजल तितलें चण्या पिठ भोवशा बायंडिंगा घालचें आसतलें तेन्ना मागीर उंडशी गूळ अशी जावन येवचे खातीर चण्या पिठ घालचें आसता. चण्या पीठ म्हळ्यार समा खुसखुशीत जावन येता विंडू येवका. आनी आतां हांव हें एक कांतो धरून एक वेळ थोडे करून घेता. चण्या पीठ मात्र हरवे घालचें न्हू भाजूच्या ना. हय हय भाजूचें फस्ट आमी पिठी करून पळोवया न्हू. हय एक वेळ हें करून घेवया मागीर वापस घालया. जाय जाल्यार घालया. ओके. ते वांटून रेडी जाला न्हू शांतका. स्टफींग जालें हांगा आमगेलें. हय हें प्लेटार काडय. हे एक फुडली डिश ना फूड तुगेले अम्माल फुडें फुडें वय फूड दुखून करचें आशिल्लें फूड दखून थंय महाराष्ट्रा करताची तशी आम्माई करतशी तांचे लागीं दखून आमी शिकली. हे पळयाची फुडली जनांक गेले प्रती एक रांदप कितली हेल्दी आसता पळयाची. हातूंत भितर तळचें कसलें ना तीळू आमगे शास्त्रांत सांगला तीळ भारी चांग मनशाले म्हळ्यार आमगे जिवनांत आमकां तीळ खेळल्यार भारी चांग म्हणून त्या देखून पळयाची देवस्थानांतू आमगेल्या देवस्थानांत हांगा मंजेश्वरांतू डेली 1 गंट्याक लाडवा आरती म्हणून आसा. म्हळ्यार लाडवा आरती न्हय ती अभिषेकाची फुडले ते अभिषेकाची एक आरती म्हणून आसा. त्या वेळार देवाक काळ तिळाचो लड्डू निवेद्य आसा. त्या आरती जाले कुडल्या ते काळ तिळाचे तो लड्डू ते वंटी जाची तेन्ना देवाक निवेद्य तो. तशी तीळ नातील आमगेले खंयचे होम हवन पुजा कसले ना. अपरा कार्य जाल्यार तीळ जावू का. सो तिळां भितर तीळ म्हळ्यार तितलें पवरफूल. तसोल तो तिळाचे तितलें महत्वशील तो तीळ आमगेले हांगां गेल्यार भारी चांग म्हूण सांगून हांगा एक तांगेले मालगडान एक कोरून दवरला पळयाची. आतां स्टफींग रेडी जालें. वय आतां भायले पिठाची गोळी करया. ओके. हे साना करची ना आमगेले उबट हे बरी हडोड न्हय
चिक सण सण करचे आता आम्ही हे सायडा सान करता हे करता ओडोड करता वय 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 ताजी गुळी करून घेवची ते गोड पिठाची गुळी करून दवरका की नाका तशी घट्टी जालेली जाल्यार उद्दा घालनाशी वाटल्यार घट्टी जाता ताका गोळी सम करून दवरूं जाता आता हे थोडे उद्दा घालला न्हय तो वाटीतना शांतकाना ते मिक्सरार गुंच्या कष्ट जल म्हणून जस्ट एक अर्ध स्पून घाल नातल्यारी जाता उद्दा घाल नातल्यारी जाता म्हळ्यार गोड उद्दा सोडतना घट्टी जाता हे तिके घट्टी आसना गोड थोडे उद्दा घाल एक चूर अर्ध स्पून उद्दा स्प्रिंकल केलेले ते वाटीतना बट ते चिक्की पातळ शिजले बट ते उद्दा घाल न्ही जालेले जाल्यार ते करेक्ट जाता करूं जाता तशी जाल्यार करूं उद्दा घाल नाशी जाल्यार करूं करूं जाता ओके ते लाटून घेवचे न्हय आनी हांत भितरी ते भरचे पीठ तिळाचें पीठ न्हय वापस ते गुळी करून दवरका म्हणून अशी हांत भितर भरचे न्हय हय गुळी करून अंतु थोडे घाल का घाल घाल अंतु घालचे थोडे थोडे घालतो घाल थोडे घालतो आता न्ही स्टफ करचे हय उब्बट हे पिठावरी शिजोवचे कडे वाटूचे कसले काम ना बारीक सिंपल आमी चणा दाळे उब्बटेनी करतना एक हाजे काळी वळीक म्हणून ते नारळा उब्बट करतना मस्त काम आसा हाका काम मस्त ना बारी सिंपल अशी वय 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 वगी करूं जाता आनी खातना ते तिळाच्यो परंबोळ येता बारी लायक जाता खावच्याक तितले हेल्दी आसा पळयाची अशें पुराय ते पीठ भायर येना तशी स्टफ करून घेवचे आतां न्ही येवपास थोडे थोडे लाटूचे नवा आता वशाण कायल तापत दवरवा दर दर गोवां पीठ आनी मैदो मिक्सच देखून लाटूच्या कांय कश्ट ना नवा वगी लाटू जाता ओके चिके ताप्पू कायली ते दोळ ते व्हड आसा लाटून दवरूं जायना गोड घाला आमी चिरचिरायनी देखून लाटून मस्त दवरूं वय लाटून दवरूं कुडले लाटूका आनी भाजूका कायली तापली शांतका घाली घाल तूप लावन घे अशें घालचें नवा तूप लावली कुडले हे घालचे नवा आतां तुज्यो सान कोरका नवा वय एकदम सान उज्जेर बांदू सान सिम केला उज्जो सान उज्जारी हे दोन सायड तूप लावन भाजून काडका तूप तीळ गोड गंव पीठ सुपर हेल्दी उब्बटिकी चपातिकी कसले म्हूण येता का नवा तिळा उब्बट जाय जाल्यार तिळा उब्बट म्हूण येता तिळा चपाती जाय जाल्यार तिळा चपात म्हूण येता म्हटल्यार मस्त कसले काम ना एक तीळ भाजूचे मात्र मागीर जस्ट मिक्सिंग घालचें आनी पिट्टी करचें मागीर लाटून घेवचें स्टफ करून आमी परोटा विराट पुरा करताची तरातराची हो वैकय चेडवांक करून दिल्यार बारी चांग चेडवांक एक्चुली भारी लायक तिळा उंडनी खावचे आयकनाचे आतां चेडवां तेन्ना त्या टायमार खंय पुरसत आसतना तातवडी तांकां हें करून दिलें वय म्हण दिल्यार बारी चांग नेक्स्ट साइड भाजूया चंद लायक गोल्डन कलर आयले का उन्हाची शांताकाल सुपर स्पेशल तिळाचे तिळगुड चपाती नव शांतका तिळगुड चपाती रेडी जाला हांगा मेरे चौकट
तट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी के जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं. ते रामचंद्राक निवेद्य केलेले आता शांतकाना हांगा तिळगूड उब्बट केल्या हे खावन पळोवन कशें जालां म्हूण सांगायचें. म्हगेले भाई आहे व्हड भाई आहे कमलाक्ष भट म्हूण सांगून नांव आपयलें म्हूण लेखून उकाचें हांव तावणी सांगलां आमगेले मध्य आशिल्ले सलिगे खावन पळोवन सांगायची कशें जालां म्हूण सांग. तुवें काडलें शांतका कशें जालां म्हूण सांग. भारी लागला ते तीळ भाजी ते फ्लेवर्स पळयाचे सुपर तिळा परंबळ भारी लायक येता. मागीर ताजे हेल्था ते ताजे बेनिफिट्सा बगे हांव तावळे पुरो सांगले म्हाका सांगतना तितले टेस्टी जावन आशिल्ले. हे तिळगूड उब्बट म्हळ्यार तिळगूड चपाती म्हणचे तेणे ताजी तिळा उब्बटी म्हूण येता आमी. तुमकां पुरो जन कोण पळयाची आनी तुमगे व्यूज कमेंट सेक्शनाक घालूं विसरू नकाची. आनी आमगे षड्रसा कुकिंग चॅनल लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करायची. सगळ्यांक धन्यवाद.